शेकड्यांनी क्रांतिकारांनी स्वतंत्र लढ्यात आपली जीण ओपली आणि 15 ऑगस्ट 1947 दिसा भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें। उपरांत स्वतंत्र भारतांत शेतकी, सामाजिक वावर, शिक्षण, उद्योग, भलायकी, विज्ञान, तंत्रगिन्यान, संरक्षण, कला, साहित्य, संस्कृताय या सारख्या वेगवेगळ्या मळार नेटान वावर सुरू केलो। भारताच्या 75 वर्सांच्या गौरवशाली प्रवासातली कांय खाशेलीपणां आमी तुमच्या मुखार हाडटात 1 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट मेरेन। आयच्या भागांत पळयात 1966 ते 1971 मेरेनची भारताची वाटचाल। स्वातंत्र्य चळवळीतल्या योगदानाचेर 20 वर्सां निर्विवाद बहुमत घेवपी काँग्रेसीक पयलो लगाम घातलो तो समाजवादी फुडारी राम मनोहर लोहिया यांनी। 1967 वर्सा जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेत काँग्रेसीक 520 जाग्यांमदी फकत 283 सुवातींचेर जैत मेळ्ळें। विधानसभा वेंचणुकेत 17 राज्यांतल्या 8 राज्यांनी काँग्रेसीचो पराभव जालो। 1967 वर्सा अहमदाबाद लागसार जोधपूर टेकरा ह्या प्रदेशांत भारताचे पयले देशाअंतर्गत उपग्रहीय दूरसंचार केंद्राची थापणूक जाली। त्याच वर्सा ह्या भूकेंद्राक अमेरिकेच्या ATS-2 या उपग्रहाकडेन संपर्क साधपाक येस लेगीत आयले। भारतीय अणुऊर्जा विभागाच्या मजतीन 11 एप्रिल 1967 दिसा हैदराबादात इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची स्थापणूक जाली। ECILन पयलो डिजिटल संगणक, पयलो टीव्ही आणि पयले अर्थ स्टेशन एंटिना तयार करून माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या मळार पावणे गाठले। झारखंडातल्या जादूगुडा हांगा 4 ऑक्टोबर 1967 दिसा युरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची थापणूक जाली। ताका लागून भारताचे मतयेंत आशिल्ल्या आणि अणु उर्जे खातीर लागपी खनिज साठ्यांचो सोद घेवप शक्य जालें। बिहारातल्या शोण न्हंयचेर 1967 वर्सा तेदे वेळा वयलो देशांतलो सगळ्यात व्हडलो पूल म्हूण वळख आशिल्लो पूल येरादारी खातीर उक्तो जालो। ह्या पुलाची लांबी 3348 मीटर आसा। 1950च्या निमणे कडेन आणि 1960च्या सुरवेक भारतातल्या चडशा न्हंया वयल्या व्हड पुलांचे बांदकाम पुराय जावन ते येरादारी खातीर तयार जाले। 11 डिसेंबर 1967 ह्या दिसा महाराष्ट्रातल्या कोयना नगरात सकाळी 4 जावन 21 मिनिटांनी भुंयकाप जालो। 7.5 रिक्टर स्केल नेटाच्या ह्या भुंयकापात 200 जाणांक मरण आयले, 2500 जण जखमी जाले आणि 5000 परस चड लोक बेघर जाले। इंदिरा गांधी हांणी 1968 वर्सा प्रधानमंत्री पदाची सुत्रां हातीन घेतल्या उपरांत रिसर्च अँड एनालिसिस विंग म्हळ्यार रॉ ही गुप्तचर संस्थेची स्थापणूक केली। परदेशांतल्यो गुप्त बातम्यो काडून तांचे विश्लेषण करून भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणां खातीर माहिती दिवपाचें काम रॉन सुरू केलें। भारताच्या कापड उद्देगांतल्या समस्यांचेर मात करपा खातीर 1968 वर्सा नॅशनल टेक्स्टायल कॉर्पोरेशन म्हणल्यार NTC ची थापणूक जाली। सुरवेक ह्या महामंडळाचेर 17 कापड गिरण्यांचे वेवस्थापन सोपयले। उपरांत 1995 मेरेन 125 कापड गिरणी महामंडळाच्या वेवस्थापना सकयल आयल्यो। न्यूझीलंड भोंवडेर गेल्ल्या भारताच्या क्रिकेट पंगडान 19 फेब्रुवारी 1968 दिसा पयलेच फावट परदेशांत जैत मेळयलें। 15 ते 19 फेब्रुवारी मजगती जाल्ल्या ह्या क्रिकेट कसोटी मॅचीत भारतान न्यूझीलंडाक 5 विकेटींनी हारायली। इतलेच न्हय जाल्यार मंसूर अली खान पतौदी हांच्या भारतीय क्रिकेट पंगडान ही मालिका 3-1 अशी जिखली। आध्यात्मिक साधकांक एकठांय येवन मनीस जातीच्या आत्मउन्नती खातीर वास्तव्य करपाक येवचे देखून फ्रेंच नागरीक मीरा रिचर्ड आणि अरविंद घोष हांच्या प्रेरणेंतल्यान पोंडिचेरी लागसार 28 फेब्रुवारी 1968 दिसा ऑरविल ह्या आगळ्या वेगळ्या संवसारीक उपनगराची थापणूक जाली। या प्रकल्पाक भारत सरकारान 1966 मान्यताय दिल्ली। प्रस्थापित पाश्चात्य संगीत क्षेत्रात बंडखोरी करून 60च्या दशकात युरोप आणि अमेरिकेत वादळ तयार करपी बिटल ग्रुप मनशांती खातीर 1968 भारतात दाखल जालो। ऋषिकेशातल्या महर्षी महेश योगी हांच्या आश्रमात 6 महिन्यांच्या काळात ह्या पंगडान 40 परस चड गितां बरयली। हिंदी चित्रपट सृष्टींत फामाद जाल्लो महमूद हाचो पडोसन हो चित्रपट 1968 वर्सा प्रदर्शीत जालो। संगीतकार R.D. बर्मन हांणी रचिल्ल्या ह्या चित्रपटांतली सगळीं गितां व्हडा प्रमाणात हिट जाली। भारतातले वेगवेगळे माओवादी आणि नक्सलवादी पंगड एकठांय येवन 22 एप्रिल 1969 दिसा मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापणूक केली। पूण 70च्या सुरवेक इंदिरा गांधीन खर कारवाय करून नक्सलवाद पोसपी ह्या पक्षांचे जाळे मोडून उडयले। हे कारवायेत ह्या पक्षाचे जायते फुडारी मेले जाल्यार हजारांनी लोकांक अटक जाली। देशांतल्यो वेपारी बँको राष्ट्रीय उदरगतीच्या वावरांत सक्रिय करून घेवपा खातीर 19 जुलय 1969 दिसा भारतांतल्या 14 मुखेल बँकांचें राष्ट्रीयकरण केलें। बँकांचें रीण शेतकी क्षेत्रा कडेन वळयलें
आणि अशे तरेन हरीत क्रांती यशस्वी जाली. भारताच्या स्पेस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ह्या संस्थेन 21 फेब्रुवारी 1969 दिसा भारतात तयार केल्ल्या रोहिणी ह्या पुराय देशी बनावटीच्या रॉकेटाची चाचणी यशस्वीपणान केली. ह्या 2 स्टेज रॉकेटाक 100 किलो वजनाचे पेलोड 320 किलोमीटर उंचायेचेर सोडपाक येस आयलें. 15 ऑगस्ट 1969 दिसा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन म्हणल्यार इस्रो ह्या संस्थेची थापणूक जाली. अवकाश तंत्रगिन्यानाचो उपेग सामान्य लोकांच्या कल्याणा खातीर जावचो ह्या हेतान स्थापन केल्ल्या ह्या संस्थेन भारताक उपग्रह प्रक्षेपणात स्वयंपूर्ण केले. अणु उर्जेचो उपेग करून वीज निर्मिती करपा खातीर 1969 वर्सा मुंबय लागसरच्या तारापूर हांगा एटॉमिक पॉवर स्टेशन सुरू केलें. तारापूर 1 ह्या अणुभट्टेचें काम 1 फेब्रुवारी 1969 दिसा जाल्यार तारापूर 2 अणुभट्टेचें काम 28 फेब्रुवारी 1969 दिसा पुराय जालें. स्वतंत्र भारतातल्या दर एका गांवगिऱ्या वाठारांनी वीज पावची देखून जुलय 1969 पुराय सरकारी मालकीच्या ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळाची थापणूक केली. या महामंडळान राज्य सरकारांच्या आदारान वीज मंडळाक रीण दिलें. सगळे जण जाणा आशिल्ली अमूल म्हळ्यार आनंद मिल्क युनियन ह्या सहकारी तत्वांचेर उबारिल्ल्या प्रकल्पांतल्यान वर्गीस कुरियन हांणी दूध आनी दुधाचेर आदारीत उत्पादनांच्या मळार देशांतल्या सहकारी चळवळीत पयले फावट 1970 वर्सा क्रांती घडोवन हाडली. ऑपरेशन फ्लड ह्या नांवान सुरू जाल्ली ही कार्यावळ वट्ट 26 वर्सांनी 3 टप्प्यात राबयल्या उपरांत भारत हो संवसारांतलो सगळ्यात व्हड दूध उत्पादन करपी देश थारलो. अर्थीक सत्तेचे केंद्रीकरण जावचे न्ही आनी मक्तेदारी वेपाराचेर मर्यादा घालपा खातीर 9 जून 1970 सावन MRTP कायदो लागू केलो. पूण ह्या कायद्याक लागून व्हड उद्देगीक गटांचेर जायते निर्बंध आयिल्ल्यान उणावाची परिस्थिती निर्माण जाली. 1970 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ध्येय धोरणांकडेन निष्ठा आशिल्ली C2 ही कामगार संघटना स्थापन जाली. या संस्थेन रेल्वे, टपाल खातें, बँको, बिडी कामगार, बांदकाम कामगार, वावराड्यो आदी असंघटीत क्षेत्रांतल्या कामगारांच्यो संघटना तयार केल्यो. 4 फेब्रुवारी 1970 दिसा पुणे लागसारच्या आरवी गांवांत उपग्रहाच्या आदारान दूरसंचार सेवा दिवपा खातीर दूरसंचार भूकेंद्राची थापणूक केली. ह्या उपक्रमात 60% तंत्रीक भाग कसलेच परदेशी तंत्रगिन्यान वापरिनासतना इस्रोचे मुखेली विक्रम साराभाई हांणी भारतीय शास्त्रज्ञांच्या आदारान साध्य केलो. कागदाचो उणाव ही समस्या पयस करपा खातीर केंद्र सरकाराच्या फुडाकारान दिल्लीत हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ह्या कंपनीची थापणूक केली. भारतातच न्हय जाल्यार पुराय दक्षिण पूर्व आशियात खबरापत्रां आनी हेर पेपर तयार करपी ही मुखेल कंपनी जाली. 1967 ते 1970 ह्या काळात नक्सलवादी बंडखोरीच्या हिंसक परिणामांचे चित्रण दाखोवपी सत्यजित रे हांचो प्रतिद्वंदी हो बंगाली चित्रपट 1970 वर्सा प्रदर्शीत जालो. ह्या चित्रपटा वरवीं सत्यजित रे हांणी पयलेच खेपे प्रत्यक्ष राजकी भाष्य केलें. 30 जानेवारी 1971 दिसा जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या दहशतवाद्यांनी इंडियन एअरलाइन्सच्या गंगा ह्या प्रवासी विमानाचे अपहरण करून लाहोराक व्हेलें. दहशतवाद्यांची मागणी भारत सरकारान न्हयकारल्या उपरांत दहशतवाद्यांनी विमानाचो लासून गोबर केलो. स्वतंत्र भारतात विमान अपहरणाची ही पहिलीच घडणूक. 1 ते 10 मार्च 1971 मजगती जाल्ल्या 5व्या लोकसभा वेंचणुकेत इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस आर ह्या पक्षान 518 जाग्यांमदी 352 सुवाती जिखून निर्विवाद जैत मेळयले. इंदिरा गांधींचो गरिबी हटाव हो नारो हे वेंचणुकेत सामको यशस्वी थारलो. 9 ऑगस्ट 1971 दिसा भारत आणि सोव्हिएत रशिया हांचे मदीं इतिहासीक इश्टागत कबलात जाली. हे कबलाती वरवीं अर्थीक, उद्देगीक, सांस्कृतीक आणि तंत्रगिन्यानाच्या मळार दोनूय देशांमदीं आदान प्रदान करपाक सुविधा वाडोवपाचें थारायलें. 3 डिसेंबर 1971 दिसा भारत आणि पाकिस्तान हांच्या मदीं दुसरें घेर सुरू जालें. फकत 13 दीस चलिल्ल्या ह्या झुजात पाकिस्तानान शरणागती घेतली आणि बांगलादेश ह्या स्वतंत्र राष्ट्राची निर्मिती झाली. 29 सप्टेंबर 1971 दिसा ओडिशा राज्यात भिरांकूळ वादळ आयलें. ह्या वादळांत सुमार 10,000 लोकांनी आपलो जीव वगडायलो. 8 लाख घरांचे लुकसाण जालें जाल्यार सुमार 50,000 गोरवांक मरण आयलें. श्रीहरिकोटा रेंज हो उपग्रह प्रक्षेपणा खातीर योग्य असो अवकाश तळ 9 ऑक्टोबर 1971 दिसा सुरू जालो. त्याच दिसा रोहिणी 125 ह्या सावंडिंग रॉकेटान ह्या अवकाश तळावयल्यान उडाण केलें. 1980 ह्या अवकाश तळावयल्यान SLV-3 ह्या उपग्रह वाहकान यशस्वी उड्डाण करून रोहिणी उपग्रहाक अंतरिक्षांत सोडले.